बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आयज व्हडा कुशेन कोवीड कुर्साक मान दिवंक आमी भावार्थान एकठांय जाल्या. गोंयचे नदरेन आमकां कुरीस एक आठवी कुणा न्हय, कुरीस गोंयचे संस्कृतायेचो एक भाग म्हणल्यार जाता. वेते पावलांक तिंट्यार नाक्यार रस्त्यार दोंगरार ते आमकां दिश्टी पडटात. गोंयच्या क्रिस्तांवांक तशेंच एक हेर भावार्थांक ती ओळख येतली कुणा. आदले नदरेचो कुरीस लोजेची आनी उणेपणाची कुणा आसली. जेजूक असले लोजेंत आनी उणेपणांत घालूंक तांणी जेजूक कुरीस दिलो. कुर्साचें मरण दिलें आनी जेजून बापाची कुशी मानून घेतली. पूण कुर्साची लॉज मात ताका आपलो गुलाम करिना. परतेंच जाल्यार जेजू वरवीं कुरीस जैतिवंत जाता आनी लोजेची कुणा जाता, जैताची कुणा. कुरीस आमचें तारण. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक तारण जाय. आनी जे भाशेन आयज आमची परिस्थिती आसा, आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें पळोवन हे भिरांतींतलें तारण, दुबावांतलें तारण, जी उचांबळाय जी केल्ली आसा आयज हे उचांबळायेंतलें तारण, आमच्या भितर फुटी घालपाचो जो प्रयत्न चल्लेलो आसा तातूंतलें तारण आमकां जाय जाल्यार पवित्र कुर्सा वरवीं हें आमकां तारण मेळटा. हो विशय आमच्या मनान दवरून आयज ही परब आमी मनयता आसतना सगळे आमच्या चुकीचें बोगसणें मागुया. भोव करून पवित्र कुर्साच्या जैतान आमी काळजीदारपणान वांटो घेवंक ना. वो जायते पावटी आमच्या जिवितांतल्यान आमी खरीच एक लोजेची खुणा जाल्ल्या भाशेन केल्या. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. किरिये लेइसोन. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ते लेइसोन. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. किरिये लेइसोन. आनी सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक सुर्गी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्वोद्विदार देवा बापा, आमी तुका वाखाणया. आमी तुझी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका
आमची जण एकल्याची मागणी इंतेसांवां आमी पवित्र कुर्साचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या गोंयांक शांती मागुया, नीत मागुया. असल्या मनशां पासत मागुया जे आयज उचांबोडाय करून सगळीच बोवाळ करूंक सोदतात. एलिसांवाचो फायदो जावंक आयज पॉलिटिशियन्स जायते भाशेन वावुरतात, तांचेय पासत मागुया. देवाचे नितीक उलो मारुया. सगळे जे कोण हे भाशेन लोकां मदें फुटी आनी उचांबोडाय करून आपणाचो फायदो सोदतात तांकां नितीक सांपडाय म्हूण ह्या पवित्र कुर्साच्या जैतान मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, मनशा कुळाची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्या जोणीत पुतान कुर्साचें कोश्ट मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी ताचो गूट ह्या संवसारान वळखता ती स्वर्गार सोडवणीचें इनाम जोडूंक पावो म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती दोन दुतांक त्रास दिवंक आनी फातरावंक मारूंक तयारी केली. दोन दुतांक हें गोमचें ते लिकानोईच्या लिस्त्रा आनी देर्बे नोगरांनी पडूंक गेले आनी थंय आनी भोंवतणीच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्त्रांत आनी ओपन गवल मनीस आसलेलो तो जल्मांक तोंठो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आहा तो पळयोवन व्हडल्या ताड्यान म्हणलें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केल्लें तें लोकांचे उरपुजीन पडेना फुडें लिकोनिकोची भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमची मोदें देंवला. बार्नबासाक तांणी जियोस म्हूण नांव घालें आनी पावलूक मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलेल्या जियोसाच्या मंदिराच्या यान्निकांक हार घालून नेटयलोले पाडे दारवंट्याशीं हाडले आनी लोकांक सांगाती तो येवन भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नबास आनी पावलू दोन दुतांनी आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचे भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. हे कुडें देवान पाठ करूंक स्वर्ग आनी संवसार आनी समंदीर आनी तांचे भितर आसा तितलेंय रोचलां त्या जिव्या देवाशी परतून येता. आदल्या पिळग्यांनी आपली वाट दवरूंक सगळीं विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्या बऱ्या वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गांत तो पावस धाडटा, खाला प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवंक तुमकां खुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक योद करिनाका जावंक लोकांक आड्डूंक तांकां
भोव आवगोड जालें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवांक जोडूंक घे मोहिमा. म्हणुया, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका मोहिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें ओन बाबाड्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब: आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीचे आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें कोत्ता, पूण तांच्यो मुर्ती रुपयो भांगाराच्यो मनशांचे हातांनी घडलल्यो. जबाब: आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. स्वर्ग आनी पृथ्वीचो रोचणार सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण प्रितूम मनशांक ताचें देणें. जबाब: आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. उद्गार. पवित्र आत्मो तुमकां सगल्यांक शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुवां पोरमणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय पूण आमकां दितलोय. हें अशें कितें? जेजून ताका परतीपाळ केलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सवें तिकाण करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट
तुमच्या मनान हाडटलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज कसली परब? कपला हेस तूं? फुरसाची कसली? फुरसाची परब म्हणल्यार कसली परब? पवित्र खुर्साच्या जैताची परब ही खरेपणी. पवित्र खुर्साच्या जैताची परब सप्टेंबराचे 14वेर आमी ती समोरमता. आनी जशें सुरवातीच्या उतरांनी आमी म्हणलां, आमच्या गोंयान एक परंपरा वयता थंयसर आमकां खुरीस दिश्टी पडटात. दोंगरार खुरीस दिश्टी पडटा, शेतान खुरीस दिश्टी पडटा, रस्त्याचे कुशीक, मागीर दर्याचे देगेर, न्हंयचे दोडेर खुरीस बांदलेले आसा. आनी ही एक खुणा आमच्या तारणाची अशें आमी म्हणलां. आमकां तारण मेळटा तें पवित्र खुर्साच्या जैतान. आनी हें पवित्र खुर्साचें जैत खंय जालें, कशें जालें? आमी निमाण्या शुक्रारा दिसाक आनी त्या पवित्र सातोळ्यान भितर सरून पास्कांच्या आयताराक हें जैत समोरमता. पवित्र खुर्साचें जैत, ज्या खुर्सार जेजू खुर्सार खिळायलो, मेलो म्हूण काबार केलो, पूण त्या मरणाचेर जेजून जैत व्हेलें आनी पुनर्जीवन जालो. हें पवित्र खुर्साचें जैत. हें पवित्र खुर्साचें जैत आयज आमचे मदें व त्या उपरांत आनी त्या आदीं आमकां पळोवंक मेळटा, पवित्र पुस्तकांतूय मेळटा. जेन्ना मोइजेसान अरण्यांत पितुळीचो सोरोप करून उबारलेलो, जेन्ना पर्जा गुणगुणटाली मोइजेसाचेर आनी देवाचेर. पर्जा गुणगुणपाक बरी आहा. तुमी पर्जा तुमी गुणगुणटात केन्ना? देवाचेर गुणगुणटात. देव आमकां हें दिना, देव आमकां तें दिना, तेंकां बर दिता, आमकां बर दिना. देव हे भाशेन कित्याक कोत्ता? देव आमचेर हें कित्याक विघ्न धाडटा? देव ते जे कोण चोर आसात, नागवणे आसात, तेंकां कित्याक देख शिकयना? देव जे कोण बरे आसात तेंकांच कित्याक फणान घालता? गुणगुणटा आमी देवाचेर. आनी पाद्रींचेर आनी माद्रींचेरूय जायते पावटी गुणगुणटा न्हू. फादर केद्दो व्हडलो लांब सेरमांव सांगता, फादर फकत ते तेंकेरूय वयता, फादर फकत तेंकांच सवलती दिता. फादर कित्याक उलयता? आतां ह्या दिसांनी चालू आहा तें. फादर तेंचे बराबर फोटो कित्याक काडटा? त्या चोरां बराबर फोटो कित्याक काडटा? फादर तेंकां कित्याक बक्षिता? ते आमचेर आड आहा तेंकां बक्षिता कित्याक? गुणगुणटात आजून पासून. पर्जा गुणगुणटा. आनी सोशल मिडियाचेर चोयत जाल्यार ह्या दिसांनी आमचे एक्टिविस्ट पासून, जे एक्टिविस्ट बरी सारकी उमेदीन बोललेलीं गोंयचे पासत वावुरतात, पूण तांकां घोडे तितलो सपोर्ट मेळना. राग काडपाचो एक फोटो चोय, पाद्रींक घांसून काड. पाद्रींचेर उडोवपी, बिस्पाचेर आड उलोवपी आयज आमच्या गोंयांत जायते कातोलीक आसात, बरे कातोलीक, आनी धर्माची राखण करता तसले कातोलीक. आनी देखून ते बाबडे पाद्रींचेर माद्रींचेर जी धर्मा पासत कांयच करना, बेश्टी टायम पास करता, तेंचेर आड उलयता. हें आयज जाता, फाल्यांय जातलें, बंद जातलें दिसता तुमकां. हें गुणगुणप बंद जातलें. आमचें पर्जा कशी आमी जे भाशेन देवाचेर गुणगुणटा तें बंद जातलें. तुमी बंद करतलीं पयले सुवातेर? ना, तें बंद जायना. मदें येता तें. जाय देखून न्हू, देवाचेर आमी आड म्हूण न्हय, पण जायते फावटी आमची इमोशन्स, आमकां जी भावनां आसात ती भावनां दुखतात. आनी आतां लेटस्ट म्हणप आमचें काय बरेंशें, रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट. सेंटिमेंट्स, ओके, ताका मुखार रिलिजियस म्हूण लायला. आनी आयज हे सगळे तें आदली म्हणणी आहा ते भाशेन, पिश्यांच्या हातान दिल्ली वात, पिशे नाचतात सगली रात. आयज ही वात आमच्या संविधानान दिल्ली एक वात जाल्ली आहा, म्हणल्यार आमचे रायट्स. रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट म्हणटात ते घेवन आयज पिशे आहा ते नाचतात रस्त्यांचेर. जाय ते रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट, रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट. तुमकां रिलिजियस सेंटिमेंट्स आहा? फुरीस आहा तो तुमकां खंय तरी लागता सेंटिमेंटल? हय, फुरसाक कितेंय म्हणीत जाल्यार आमकां वायट दिसता. फुरसाक कोणेंय वायट करीत जाल्यार, फुरीस मोडलो जाल्यार वायट दिसता न्हू. फुरीस गळ्याक गायल्यार वायट दिसता?
फुरीस गळ्याक घालून वायट करपाक वायट दिसता? लास्ट क्वेश्चन समजूंक ना. फुरीस गळ्याक आहा आमच्या सगल्यांच्या, तो फुरीस गळ्याक घालून कोणाकूय एक वायट उतर म्हणपाक, गाडी मारपाक, कोणाचें नांव पिड्ड्यार करपाक, कोणाचें भाट चोरपाक वो आनी कसलेंय वायट पातक करपाक वायट दिसता? सेंटिमेंट हर्ट जाता तेन्ना? कितेंय तरी म्हणा, जाता जायना. म्हज्या गळ्याक खुरीस आहा. ओके, बरे भाशेन हो फुरीस जरी तर कोणें मोडलो, आमी सगळीं बातयो बितयो घेवन हिंगा प्रोटेस्ट करपाक येतलीं. हमारा खुरीस मोड दिया, हमारा खुरीस मोड दिया, अरेस्ट करो, खुरीस मोडने वाले को अरेस्ट करो म्हणची ना? कोत्तलीं घडये पुलीस स्टेशनार वयतलीं, कोत्तलीं जायते भाशेन. हांव म्हणटा तें मातशें उरफाटें आमच्या भावार्थाक. फुरीस आमी गळ्याक घालता, आमच्या हातांचेर फुरीस काडलेलो आहा, आमी कानाक घालून भोंवता, कोण आतां नाकाक घालता, हूंय हूंय फुरीस घालतात. ते फुरीस गळ्याक घालून जें कितें आमी चुकीचें करता तें करूंक वायट दिसता क्रिस्तांवांक? आमीच वचोन आमचेर FIR करपाचो? माय रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट बिकॉज हांवें गळ्याक फुरीस घायला आनी हांवें हे वस्तुरेक गाडयो मारल्यात, हांवें ह्या मनशाचें नांव पिड्ड्यार केलां, हांवें गळ्याक फुरीस घालून तेचें भाट चोरलां. घालपाची न्हू FIR आमचेर? कोण घालतलो? एकल्यान घालपाक जाय आयज आमचेर. फकत बेश्टी भायर रस्त्यार बोवाळ केल्यार जायना, तितून क्रिस्ती जिवीत बेश्टें वयल्या वयर पोकें. तर आयज भाव भयणीनो, जें कितें आयज चल्लोलें आसा, आयज AI वर्ल्ड, आयज व्हिडिओ पासून येतात ते काय बरे व्हिडिओ करून घायल्ले आसात. इन्क्विजिशनाचेर कोण उलयता, कोण सान फ्रांसीस शावेराचेर उलयता, कोण पाद्रींचेर उलयता, कोण पुर्तुगालींचेर उलयता. पिश्यांच्या हातान दिल्ली वात, पिशे नाचता सगली रात. एक वाटेन संविधानाचो कायदो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट म्हणटा तो एक वात पिश्यांच्या हातान आसा, जाल्यार आयज AI डिवेलपमेंट, जनरेटीव AIचेर व्हिडिओ करपाक जाता, AIचेर पोयम्स बरोवपाक जाता, AIचेर आर्टिकल्स बरोवपाक जाता, सगळें करपाक जाता. आयज पिशे उठलेले आहा ते भाशेन AI घेवन तारणाचे वाटे वयलीं आमकां काडून उडयल्लीं आसात. समजता काय आमी? आयचे पयलें वाचप आमी आयकलां धर्मदुताच्या इतिहासांतलें. पावलू आनी बार्नबास ते भोव करून जे कोण जुदेव न्हय तांचे सवें गेल्ले, आनी त्याच बरोबर थंय जुदेवूय आसलेले, शिकलोले मनीस आसलेले. भोव करून ते शिकलोले आसात, धंदेकार आसात. तसल्यांक पावलू आनी बार्नबास शिकोवपाक वेता. आनी शिकोवपाक वेता तेन्ना हे ग्रीक जुदेव जे आसात, ओ ग्रीक जुदेव न्हय पूण दुसरे, तांचे आपआपले देव आसात आनी त्या देवांक तांणी नांवां दवरलेलीं आसात. आयज आयकता आमी जेऊस आनी हेर्मेस ही तांच्या दोन देवांचीं नांवां. जाल्यार हे देव म्हणटा तेन्ना ही नांवां जीं दिल्लीं आसात ती हे देव वयर आहात वा हे देव सगळ्याहून रोचनार देव अशें ते म्हणनात, पूण तांचो एक एक पावर, उमको पावर आहा तेका उमकें नांव. जे भशेन आमच्या हिंदू भाव भयणाचे देव आसात, देव देवता देवी आसात, तांकां जीं नांवां दिल्लीं आसात तांचे कॅरेक्टर जे आसात, तांचो पावर जो ते उलयतात तांचे विशीं तांकां नांवां दिल्लीं आसात. हेच भाशेन ग्रिकां मदें देवांक नांवां दिल्लीं आसात. आनी जेन्ना पावलू आनी बार्नबास तांचे मदें येवन ही ओत्सोऱ्यां करतात तेन्ना हे ग्रीक हेंच नांव जें आपण आपल्या देवांक दिल्लें तें तांकां दितात. कित्याक हेंचें नांव दिल्लें तांणी देवांक तें तांकां दिसती पडनात देव, ते फकत मिथॉलॉजीन आसात तांच्या, पूण इन रियलिटी तांकां पावलू आनी बार्नबास दिसतात. जाणी एक जल्माचो थोंटो आसलो ताका बरो केलो, मेडिसीन ना, मेडिकल कांय ना, पूण एक पावर कसो ओत्सोऱ्यां केली, मिलाग्र केली. मिलाग्र कोणाच्यान करपाक जाता? फकत देवाच्यान करपाक जाता, हें तांचें मानप. आनी ह्या पासत ही नांवां जीं आपल्या देवांक तांणी दिल्लीं तीं हांकां दिलीं. घेवन खुशाल जावपाक नाका आसलो पावलो आनी बार्नबास. देवाची नांवां हाल्यां जरी तर हांवें कितें एक ओत्सोऱ्यां केलीं, म्हजे फाटल्यान जरी तर जायते आयले,
हिंदू आयले, मुस्लीम आयले, क्रिस्तांव आयले आनी हांवें कितें बरें केलां म्हण म्हाका देव 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 म्हणल्यार हांवें खुशाल जावपाचें न्हू, घेवपाचें न्हू. आनी तांकां मागीर बरे भाशेन पावलू आनी बार्नाबास तांकां विचारतात, इश्टांनो कितें करतात तुमी? आमी तुमचे भाशेन मनीस, आमी देव न्हू. तांकां म्हणलेलें देव म्हण, देवाच्या नांवान दिल्लीं, पूण तांणी ती मानून घेवंक ना. तांणी खरेपणी सांगलें आमी देव न्हू, आमी मनीस, आनी मनशांचे देव करी नाकात. आनी जायत्या ह्या ग्रिकांनी तें मानून घेतलें. वय ते सांगतात तें सारकें. तांणी दाखयलें तांकां खुर्साच्या मरणान जेजून कशे भाशेन आमचें तारण केलां. तो देव जावन कशे भाशेन आपूण मनीस जाला, तोच देव. आमी मनीस आसात ते देव न्हू. कितलेंय बरें आमी देवा भाशेन सगल्यो वस्तू करूं, मिलाग्री करूं, आमी देव न्हू. पूण देव जो मनीस जाला आनी कांयच आपणाची चूक नासतना, पातोक नासतना, खास्त फावो न्हूय आसतना त्या खुर्सार खास्त घेतल्या आनी त्या मरणाचेर ताणें जैत व्हेला, पुनर्जीवन जाला, तो देव. आनी तो आमचें तारण करता. आनी जायत्यांनी भावा भयणींनो तें मानून घेतलें आनी क्रिस्ती धर्मान भितर सरले. आयच्या संदर्भान म्हणूंक जाता कन्वर्शन जालें. तांचें कन्वर्शन हें धाडावन बडोवन पिकयल्लें न्हू, वो फोर्सान केल्लें कन्वर्शन न्हू. जें कितें तांणी पळयलां तें तांणी सोत मानलां आनी तें सोत मानता आसतना ताचो अर्थ जो शुभ वर्तमानानूय आमी आयकलां जेजू आपल्या शिसा लागीं उलयता आनी जुदासान ताचे लागीं प्रश्न विचारलो. दोग जाण जुदास आसा आपोस्तलां मदें, एक जुदास इस्कारियोत आनी एक दुसरो जुदास. दुसरो जुदास आसा तो ताका विचारता, सायबा तूं हे भाशेन कित्याक म्हणटा ही वळख सगल्यांक मेळची ना, फकत आमकांच मेळटली? हें अशें कितें? तारण दिवपाक सगल्या पासत आयलाय, थोड्या पासतूच न्हय, जाल्यार तूं हें अशें उलयता तें कितें? प्रश्न विचारप बरें, पूण सगळे प्रश्न बरे भाशेन विचारप एकदम बरें. आयज जायत्या जाणांनी प्रश्न विचारलेले दिसती पडटा, पूण गरज तिंगा प्रश्न विचारना, गरज तांकां प्रश्न विचारना. नाका तसले प्रश्न नाका तुवें विचारता. भोव करून सोशल मिडिया, पिश्यांच्या हातान दिल्ली वात पिशे नासता सगली रात म्हणटा ती सोशल मिडिया एक असली वात जाल्ली आसा आयज. जंय जायते भाशेचे प्रश्न कोणाक विचारलेले आसात, पण त्या प्रश्नांक जबाब दिवपाक जाय ते थिंगा ना. आनी त्या प्रश्नाचेर मागीर केस्तांवां फूट घालप आनी ताचेर डिपेंड जावन आजून पासून पुलीस स्टेशनार FIR जातात. आनीक एक मज्जा, फेसबुकार कोणें आमच्या देवाक कशें म्हणलें, आमच्या देवाक कशें म्हणलें, फेसबुकार आपुणूच कमेंट्स करतले आनी आपुणूच मागीर आपुणूच वचून मागीर कंप्लेन करतले. भाव भयणीनो, हें अशें घडटा तेन्ना जेजू सांगता कितें ताचो अर्थ? आज्ञा म्हजी सगल्यांनी एकामेकाचो मोग करूं. हांवें केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात, ही आज्ञा. जो कोण ही आज्ञा मानून घेता आनी जो कोण ही आज्ञा मानून घेवन आपण जिवीत म्हजे भाशेन जियेता ताका तारण मेळटलें. तांचीच पासत तें. सगल्यांक बेश्टेच फुकट दिल्लें न्हू, हय फुकट दिलां, पूण जरी तर कोण मानून घेना, म्हजें उतर पाळिना तसलीं आसात. आयज घडये वेगवेगळ्या धर्माची, दुसऱ्या धर्माची जायतीं मनशां जेजूची शिकवण मानून घेतात आनी पाळटात. समाजाक लागून ती घडये आपलें परिवर्तन करना धर्माचें, पूण जेजूचेर विस्वास दवरतात, सत मानतात आनी त्या प्रमाणे जियेतात, पवित्र पुस्तक वाचतात. जी कोण सत मानिनात तांकां तारण ना, मानून घेनात तांकां तारण ना. म्हणटच जी कोण जेजू सवें हें मानून घेतात तांकांच तारण, हें खुर्साचें तारण. जशें आमी म्हणलां आयच्या विशयान खुरीस आमचें तारण. तर खुरीस आमचें तारण जाल्यार भाव भयणीनो, खुरीस म्हणल्यार फकत आमचे त्रास कश्ट आसात तेच न्हय, पूण खुरीस म्हणटा तेन्ना जेजून जी खुणां वापरली
आनी जें आमचें निसंटन करपाचें आसलें, खुरीस म्हणल्यार एक निसंटनाची खास्तीची जी खुणां आसली तीच खुणां जेजू बदलता. आयज जर तर आमचे भाशेन वायट आयिल्लें आसा, आयज जर तर आमकां भिरांत दिसता, आयज जर तर आमचे भोंवतणी आनी आमचे मदें उत्सांबळाय घालपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा, हें समजून घेवया. ह्याच त्रासान, कोश्टान, दुमाळ्यान आमचें जैत जावपाचें आसा. पूण हें जैत जातलो जाल्यार थिराय सांबाळपाक भोव गरजेचें. जरी तर आमी थिराय सांबाळिना जाल्यार आमकां तारण ना. जो कोण थीर रावता आनी थिराय सांबाळटा तांकां हें जैत आसा. पुराय जी पवित्र खुर्साची परब आमी मनयता आसतना भाव भयणीनो, आमकां कृपा मागुया. आमी फकत खुरीस आमच्या गळ्याक घातल्यार पुरो ना, आमी खुरीस फकत आमच्या घरा मुखार बांदल्यार पुरो ना, पूण खुरीस आमच्या बराबर सदांच आसा देखून आमचें जिवीत ह्या खुर्साक सोबता तसलें जावपाक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. अशी मागणी उबी रावन देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले परजेची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रस्नांक आनी आडखळींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी जेजूच्या खुर्साचेर आपलो पूर्ण बावाड दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या फिरगोजेचो पादविगार फादर पॉल मॅक्स फिडेलिस पेरेरान गेल्ल्या 7 वर्सांक आमकां आपली मोगान सेवा दिली. जायतो बरो वावर ताणें केलो आनी आमकांय आमची फिरगोज तशेंच आमची शेतां बाटां जिवाळ करूंक उर्बा दिली. भाग्यवंत बार्तोलोमेवाची आमचे आदले इगोजेची याददिश्टी सोदून काडून आमकां 400 वर्सांचो आमचो बावाड दाखोवन दिलो. ह्या आमच्या पादविगारा पासत आमी बापाक दिनवासुया आनी आपलो गवळीक तसो समाजीक वावरा वरवीं देवाच्या मोगाचो तो गोवाय आयज 150 वर्सांची 150 years समारंभणी करतना अदीक बावाड वरवासो आमी वाडूंक तशेंच सोंपून गेल्ल्यांक सर्गीच्या राज्यान सासणाचें सूख फावो कोर म्हूण तांचे पासत बापा लागीं मागुया. सोम्या जेजून आपल्या शिसांक आपयले आनी आपल्या उतरांतल्यान तांकां आकारले आनी आपले गोवाय जावन समाजान पाठयले. आमकांय तेंच मिसांव पवित्र स्नानाच्या संस्कारांतल्यान फावो जाले. देवाच्या आनी समाजान आमच्या उतरांतल्यान पोरण्यांतल्यान जेजूचे गोवाय जावन दर एका क्रिस्ती भावा भयणाक बापाचो आदार मागुया. आयज ह्या एकठांय जाल्ल्या आमा समजतांक तशेंच वेगवेगळे तरेन आदार दितल्या फुडली आत्म्याची भलायकी तशेंच आपल्या जिवितांतले खुरीस वावरतान उबारून जेजूचो पाटलाव करून कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी उबीच रावन देवा मुखार दवरुया.
भोव करून जे कोण उचांबळाय करतात आयज आमच्या गोंयांत तांचे पासत मागुया, तांकां सगल्यांक जाग्यार हाड म्हूण पवित्र कुर्साचे मुजतीन देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी आमकां जण एकल्याक आमच्या भावार्थाक थीर उबी रावंक तुजी घोटाय आनी काळजीदारपण दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पोय शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा खुर्साचे वेदीचेर सगल्या संवसाराचे अपराध धुवन काडलेल्या हें बलिदान आमकां सर्व अपराधांतली नितळ करूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखातावन मरण उपजल्लें, रुखातावन जिवीत उपजचें, रुखा वरवीं जैतिवंत जाल्ल्याचो रुखा वरवीं भस्म जावचो. ताचे उद्देशी देवदूत तुजी महिमा वाखाणटात, बळवंत तुका नमस्कार करतात, शक्त्यो कडकडटात. सर्ग आनी सर्गीच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफी संतोसान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून खालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. देवा, मनशाचो मोग करनारा तूंच खरोच पवित्र आनी तुका महिमा फावो. तूं खरोच तांचे जिविताचे वाटेर आसाय. खऱ्यांनीच सुभागी तुजो पूत ताच्या मोगान एकठांय जाता तेन्ना
तो आमचे मदें आजीर आसा आनी जशें आपल्या शिसां खातीर आदीं केल्लें तशें आतां तो आमचे खातीर पवित्र पुस्तक उगडटा आनी उंडो मोडटा. देखून भोव काकलुतसार देवा, तुज्या पवित्र आत्म्याक ह्या उंड्या आनी दाकार वसाची दानां पवित्र करूंक धाड म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा निमाण्या जेवणाचे राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच काल्स घेवन तुका नव्यान दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट. सोम्या, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालसेंतलें पियेताव. तितले फावटी तूं परत येसोर तुजें मरण परगट्टा. देखून पवित्र बापा क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोडवंडाराचो उगडास समरमतां. तुवें ताका कोश्टांच्या आनी खुर्साच्या मरणा वरवीं पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक पावयलोय आनी तुज्या उजव्या हाताक बसयलोय. तो परत येसोर तुज्या मोगाची कोरणी आमी परगट्टां आनी तुका जिविताचो उंडो आनी आशिर्वादाची काल्स भेटयता. तुजे पवित्र सभेचे भेटवणीन आमकां दिलोलें क्रिस्ताचें पास्काचें बलिदान आनी तुजे वेदीचेर दवरता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या मोगाच्या आत्म्याचे शक्तीन तुज्या पुताची कूड आनी रगत शेवतल्या आमकां आतां आनी सासणाच्या दिसा पर्यंत ताच्या सांद्या मदें आसूंक फावो कर. सर्व पदवेदार बापा, ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान जिवी कर आनी तुज्या पुताच्या सारक्याची कर. लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमिया आमच्या गवळी बापांक आनी सर्व गवळ्या याज्ञिकां आनी प्रधान सेवकां आनी तुजे आख्खे पवित्र परजे बराबर एकवटाच्या संबंधान तीर कर. पवित्र सभेच्या सर्व भावार्थ्यांनी भावार्थाच्या उजवाडान वेळा काळाच्यो खुणा वळखून शुभ वर्तमानाचे सेवेक तिरासोण आपणाकूच समर्पिशें कर. सर्व मनशाच्या गरजांचो हुस्को आमकां आसोसो कर. अशें तांच्या कोश्टा दुखान आनी संतोश बरवशान वांटेली जावन आनी तांकां विस्वाशीपणी सोडवणेची खबर परगटूंक आनी तांचे बरोबर तुज्या राज्याचे वाटेन फुडें सरूंक फावो कर. तुज्या क्रिस्ताचे शांतीन विसोवाक गेल्ल्या सगल्या आमच्या भावा भयणींचो आनी सर्व मेल्ल्यांचो उगडास कर. भोव करून ह्या वाड्यांतल्या सोंपून गेल्ल्यांचो उगडास कर. तांचो भावार्थ तुका एकल्याकूच थावो तर तांकां तुज्या मुखामळाचो प्रकाश बगूंक फावो कर आनी पुनर्जिवनपणान तांकां जिविताची भरती दी. आनी आमकांय आमचें संवसारांतलें यात्रीक पैण सोमतोच सासणाच्या निवासान भितर सरूंक आनी तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणांक जिवंक फावो कर. थंयसर बागेंत आंकवार मारी देवाचे माये धर्मदुता आनी रॉक साक्षां बागेंत फ्रांसीस शावियर आनी बागेंत
जुजे वाज आनी सर्व सांतां भोगतां सांगाती आमी तुका वाखाणटले हांव आनी तुजी स्तुती करतले हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्वोद्वेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. फादर ते आमच्या भावार्थाचेर आड उलयतात. फादर ते आमच्या सांताचेर आड उलयतात आनी तूं म्हणटा आमकां ओगी राव म्हूण कांयच म्हणप ना. आमी भिवकुरे म्हूण दाखोवपाचे ना. आमी भिवकुरे न्हू. पूण जेजून आमकां शिकयलां ते भाशेन आमची शक्ती जे आमी बोगसणी दिता आनी वस्तू समजून घेता तातूंत आसा. देखून जें कितें घडटा तें समजून घेवंक आमी भोव गरजेचें. तें धर्माचेर आड न्हू, आमच्या भावार्थाचेर आड न्हू, पूण एक षडयंत्र चल्ललें आसा. हें समजून घेवंक आमकां भोव गरजेचें आनी तातूंत आमचो पावर म्हणटा तो आसा. तर हेंच आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मागून घेवया. आमी हें सगळें समजून घेवंक आनी उचांबळाय जे करूंक सोदतात तांची सगळीं चिंतनां आनी उचांबळायेचे जे प्लॅन आसात ते फिस्कटावन उडोवंक देवाचो आदार मागून पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवूं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेर पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमकां बरो जेजू
ताचे पुनर्जीवीत जेजू मेलून ताचे सवें रिकोर राबों म्हाका फावले सर्वावनोत परतो वागाव सगळ्या वोनेचो तोंपेने आमकां बरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत आमकां बरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत जेजू पासोन सगळे ओग्रां कबूल आसा खुशाल आसा ताचे मुखार दुसरे सोगून म्हाका नुकसान अशें पडटा आमकां बरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत आमकां बरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत सुमी म्हणटा जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना सगळ्या मनशांक म्हजे थंय ओडून घेतलो. प्रार्थुया. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुज्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. जिवीत दितल्या तुज्या खुर्सा वरवीं सोडयिल्ल्यांक पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तूं देवा बापा सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात हें मी सोंपलें. देवाचे व्हड उपकार. पवित्र कुर्साच्या जैताची तुमकां सगल्यांक परब हॅपी फिस्ट. तुका आयकूच. आनी पवित्र कुर्साचें जैत तुमच्या जिवितान तुमच्या गोराब्यान आनी तुमच्या ह्या वाड्यान सदांच वयर उरो आनी तुमकां तें फावो जावं. हॅपी फिस्ट आनी एक पावटी. तुका आयकूच. शेवटाक गान घेवया I-25 पेज 132. I-25.